नमस्कार इश्टानो. झेडपी इलेक्शन्स जाले. आमी जाणा तुमी आमचे प्रतिक्रिया आयकपाक रावला आसतले उत्सुकतेन, पूण आयज तो विशय घेयना आमी, कित्याक आमकां एक बरो विशय हातीन मेळ्ळा जितून आमकां थोडे प्रिडिक्शन अंतर्यामी जावपाची आतां संदी मेळिल्ली आहा. सो हो विशय आयज घेता. झेडपी इलेक्शनाचो आमचो एक्सपिरियन्स, रिएक्शन्स कितें तो मातसो फाल्यां परवा बीन घेवया. So kindly bear with us. This is more important and very good issue. So हो विशय आहा शिल्पा शेट्टीचो मोरजेचो रिसॉर्ट नवीन तिणी घातला थंयसर. पळोवंक शकता तुमी, शिल्पा शेट्टी लॉन्चीस बेस्टियन बीच क्लब इन गोवा खंय. वेलकम टू बेस्टियन बीच रिवेरा. बेस्टियन रिवेरा 1.5 acre लायफस्टायल डेस्टिनेशन ऑन द मोर्जीम बॅकवॉटर्स खंय. तुम्ही पळोवंक शकता हे पळय कशें कितें दिसता तें, आनी सारकें दर्याक तेक्कोन. गोंयान कायदे बिदे कांय लागू जायना ते आमी ते ब्रीच बाय रोमियो लेनान आमी पळयल्ले आसा. लोक मरता, मरो न्ही, गोंयच्या नांवाची घाण जाता जावं न्ही, तांकां थंयसर पयशे मेळ्ळ्या पुरो पार्टेक, आनी ते मागीर तुमकां क्षणा टायमार तुमचे पर्यंत पावल्या पुरो सगळेच खूश. ते बाबडे मेले ते गेले. हांगा पळोवन घेवचे थंयसर एक जेटी आहा, जेटी, आनी कन्स्ट्रक्शन पळयाक दर्याक कितले तेंकोन आहा ते कायद्यान हें अशें करपाक मेळना. तेजें कारणूय सांगता, कित्याक तर हें पळोवन घेया, हे सेटलमेंट झोनान ना तो जागो ज्या जाग्याचेर कन्स्ट्रक्शन केलां तें. सो थंयसर आमचें टुरिजम डिपार्टमेंट आहा पळय ते थंयसर टेम्पररी स्ट्रक्चर म्हणून बांदपाक परवानगी दितात. कागदाचेर टेम्पररी आसता, पूण ते सायटीर मागीर ते सिमेंट मारून परमनंट स्ट्रक्चर फूल फ्लेज जाल्लेले आसता. ते मागीर तांकां पडलेले ना, तांकां लागता ते फक्त पयशे तांकां आनी मतदारांकूय. सो फुडें या. सो एज पर झोनींग रिजनल प्लॅन थंय ऑर्चर्ड झोन कन्स्ट्रक्शन परमिटेड ना, पूण तरी आसतना सायटीर कितें आहा तें आमी पळयलें. ह्या विशयाचेर काल ते बेस्टियन वाले आसा पळय, फॉर्म 114 न्हू, तेंचें नांव आसा कॅरीक बँड रियल्टी LLP. तो हे आमचे हायकोर्टान गेले. आतां हायकोर्टान कशें गेले ते पळोवन घेवया, इंट्रस्टींग आहा. कॅरीक बँड रियल्टी LLP थ्रू इट्स पार्टनर मिस्टर कीर्ती प्रमोद नेर्लेकर वर्सीस गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी अँड 3 others. आता मिस्टर पराग S. राव विथ मिस्टर शुलिन सिनाय सिंगबल अँड मिस्टर अखिर परिकर ॲडवोकेट फॉर द पॅटिशनर. म्हटले ते कॅरीक बँड शिल्पा शेट्टीच्या सायडीतले ॲडवोकेट. मिस्टर शुभम प्रियळकर ॲडिशनल गव्हर्मेंट ॲडवोकेट फॉर रिस्पॉन्डंट नंबर 1, 2 and 3 हे गव्हर्मेंट ॲडवोकेट. आणि मिस्टर शर्विन कोरिया ॲडवोकेट फॉर द इंटरविनर. ह्या मॅटर चल्लेले तेन्ना मोर्जेच्या एका स्थानिकान इंटरवेन्शन फायल केलें. तांकां रिप्रेझेंट करपाक मिस्टर शर्विन कोरिया गेल्लो. आनी जजीस कोण कोण आसलेले, सारंग V. कोतवाल एंड आशीष S. चौहान. सो जे पॅटिशनर आसलेले तेंच्यांनी कोर्टा कडेन कितें मागलेलें की द शॉर्ट प्रेयर इन दीस पॅटिशन इज दॅट अ डायरेक्शन बी इश्यूड टू रिस्पॉन्डंट नंबर 1 GCZMA. आय होप GCZMA म्हटल्यार खबर आहा सगळ्यांक. इट इज गोवा स्टेट कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी. दर्या वेळेचे जितले हे सद्याक चल्लात पळय धंदे बिंदे ते हे डिपार्टमेंट पळयता, ह्या दुकानार वयचें पडटा. सो रिस्पॉन्डंट नंबर 1 टू डिसायड द पॅटिशनर एप्लिकेशन फॉर रिव्यू इन अ टायम बाउंड मॅनर. सो तेंच्यांनी सांगलेलें आमचें एप्लिकेशन मातशें बेगिना घेवचें म्हणून ते हायकोर्टान गेले. आतां पॅरेग्राफ 3 ऑफ द ऑर्डर कितें म्हणटा ते तितूंतले थोडे पोर्शन वाचून पळोवया इश्टानो. लर्नड काउन्सिल फॉर द पॅटिशनर सबमिटेड दॅट ही फायल्ड अ रिव्यू एप्लिकेशन ऑन 19/11/2025 बिफोर GCZMA अँड टील टुडे इट इज नॉट डिसायडेड. सो तेणी 19 नोव्हेंबर 2025 एक रिव्यू एप्लिकेशन फायल केली GCZMA. ती 23 डिसेंबर पर्यंत डिसायड जावंक ना खंय. इतले फास्ट ट्रॅक ते अपेक्षा करता आनी कोर्टा कडेन गेला की 1 म्हयनो जावन गेलो अजून आमचें रिव्यू एप्लिकेशन डिसायड जावंक ना म्हणून GCZMA कडेन. हांगा थंय वर्सांनी एप्लिकेशन पेंडींग आसतात ते तांकां आतां हायकोर्टान वयचें पडटलें आनी डिसिजन कितें मेळ्ळां तें पळोवन तर तुमी आनीक मोटिवेट जातले की सगळेच जाण आमी हायकोर्टान गेले बरें म्हणून.
ज्या तरेन टायम बॉन्ड तांकां दिल्लोलो आहा तें पळोवन. सो ऑर्डर कितें रिव्यू करपाक ती पळोवया इश्टानो. ऑर्डर डेटेड 7/10/2025. सो 7 तारखेची GCZMA 7 ऑक्टोबर 25ची जी GCZMA ची ऑर्डर आसा ती रिव्यू करपाक एप्लिकेशन. ऑर्डरीन कितें सांगलेलें, इशुईंग एन ऑर्डर फॉर डिमॉलिशन ऑफ द स्ट्रक्चर्स एट सर्वे नंबर 118/0, 118/1S1, 118/1S2, S3 and S4 ऑफ मोर्जिम पेर्नेम. सो ह्या जाग्याचेर ते कॅरीक बँड शिल्पा शेट्टीचे ते बेस्टियन आहा ते ह्या सर्वे नंबरांनी आसा. सो कोर्टान कितें सांगलें, ऑर्डर कितें दिली ती पळोवया. कोर्टान सांगलें, रिस्पॉन्डंट नंबर 1 GCZMA डायरेक्टेड टू डिसाइड द पेटिशनर रिव्यू एप्लिकेशन ऑन ऑर बिफोर 26/12/2025. इट बी पोस्टेड ऑन 24/12/2025. म्हटल्यार काल कोर्टान सांगलें जे मॅटर आयज घ्या म्हणून. सो आयज 24 तारखेक तेंचे मॅटर GCZMA घेतले. मागीर आनी कितें सांगलें, पेटिशनर शाल गिव नोटीस टू ऑल द कंप्लेनंट. म्हटल्यार आनी कोण कोण कंप्लेनंट आहा तो मयूर बीन गेल्लेले पळय, मिस्टर कोरिया, मिस्टर शोविन कोरिया तो वेव सर्वीस ऑफ नोटीस ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर मयूर शेडगांवकर. मयूर शेडगांवकर एक कंप्लेनंट. ही स्टेट्स दॅट ही शाल अपियर बिफोर द GCZMA ऑन 24/12. म्हटल्यार मयूर आयज थंय आसतलो उपस्थित. मागीर द मॅटर बी फिक्स बिफोर द GCZMA ऑन 24/12. सो आयज तेंचो मॅटर GCZMA हियर जातलो. पूण ऑर्डर कितें आसलेली तें पळोवप इंट्रस्टींग आहा इश्टानो. ही GCZMA ची ऑर्डर डायरेक्ट द रिस्पॉन्डंट मेसीस कॅरीक बँड रियल्टी LLP टू डिमॉलिश. पळया कितें डिमॉलिश करपाक ते. द ह्यूज डबल हायटेड स्ट्रक्चरल मेंबर स्ट्रक्चर दॅट वॉज इरेक्टेड ऑन द RCC plinth beams. The several RCC plinth beams constructed on the side, the masonry wall constructed on the eastern boundary of the property, the MS channel structure erected on the masonry walls, the construction of the masonry wall on the eastern boundary, the MS channel structure erected on the masonry walls, the temporary structure erected using MS channels with GI sheet roofing erected on the RCC plinth beam. The RCC tanks has been constructed on the western side. Further, the authority directs that the sand excavation that had been carried out in a huge amount to be restored, the removal of the block traditional access way of the fisherman community to the beach, all standing in property survey number 118/1 S1, S2, S3 of Morjim village, and to restore the land to its original condition. आणि एक पळय इंटरेस्टिंग, ऑल्सो द परमिशन ग्रांटेड बाय दिस ऑथॉरिटी नाव स्टँड सस्पेंडेड अंटील द रिमुवल रिस्टोरेशन कंप्लायन्स ऑफ दीस डायरेक्शन मेन्शन्ड हियर इन अबाव. आतां हे केन्ना गेली, केन्ना डिसिजन घेतलें GCZMA एज डिसायडेड इन द 464th GCZMA मीटिंग ऑन 10th of July 2025. And further to restore the land to its original condition within 30 days from the date of receipt of this order. So केन्ना 10 जुलै 2025 डिसिजन घेतले GCZMA. मेंबर सेक्रेटरी कोण, बाब सचिन देसाय. सो हांगासर पूण डिसिजन 10 जुलयाक घेतले. ऑर्डर केन्ना वयता ती पळोवया. ऑर्डर वयता 7 ऑक्टोबर 2025, 3 म्हयन्या उपरांत. आनी ऑर्डर जुलयान कितें घेतलेलें 30 दिसां भितर कंप्लायन्स जावपाक जाय म्हणून हे डिमॉलिशन ऑर्डरूच काडटा ऑक्टोबरान. सो हांगासर 3 म्हयने दिले तांकां. ते विथीन 1 मंथ रिव्यूआक गेले. तेजे उपरांत विथीन 1 मंथ हायकोर्टान गेले आनी थंयच्यान ऑर्डर हाडली की तांकां सांगा बाकी सगळीं कामां सायडीक दवरा आनी आमचो विशय पयलीं घ्या म्हणून, जो कोर्टान तांकां दिलो. आतां म्हत्वाची गोश्ट आनी इंट्रस्टींग गोश्ट पळया. हे कॅरीक बँड बेस्टियनाचे कालूच एक एडवर्टिजमेंट भायर सरला. कितें म्हणून, 24 डिसेंबराक 5 उपरांत खंय थंयसर पार्टी जावपाची आहा, क्रिसमस इव्ह पार्टी. आतां जेन्ना GCZMAचे सगळे परमिशनां सस्पेंडेड आहा, रिव्यू एप्लिकेशन डिसायड जावना, सो ऑर्डर स्टील स्टँड्स, कोणा कडल्यान स्टे ना. आनी हे आयज GCZMA रिव्यूआक घेवपाचे आहा आनी हेंच्यांनी 5 थंयसर पार्टी दवरला. ह्या कंडिशनान जावं शकता की फूल सेटींग जाल्लेलें आसा. GCZMAच्यान रिव्यू एप्लिकेशन ग्रांट जातलें
तांकां थंयसर ही पार्टी कंडक्ट करपाक लिगली परमिशन मेळटली. पूण म्हत्वाची गोश्ट हे तांकां काल कळ्ळें, बेस्टियनाक शिल्पा शेट्टी टिमीक हे काल कळ्ळें की आयज डिसिजन आमच्या फेवरान येवपाचो आसा म्हणून. आतां फक्त तांकां कशें कळ्ळें, वॉट इज द कॉन्फिडन्स, बेजीस ऑफ कॉन्फिडन्स. आतां जर हे इलेक्शनाक वाटला तेच विशयाचेर आसा जाल्यार GCZMA जे मेंबर सेक्रेटरी आनी बाकीचे आसा पळय चेअरमॅन बीन आनी इवन आमचे जे CM बीन आहा पळय गोंयचे, तांकां सांगपाक सोदता तेंचे हे खंय न्हू हॉटेलान वचपाकूच कितें कवरींग चार्जीस म्हणून कितें आसता खंय, सो भितर वचपाकूच ते 5,000 घेता खंय आनी रूम बीन बूक करपाक जाय जाल्यार बुकिंगाकूच 50,000 घेता खंय. सो तुमी जर थारोवन धरता न्हू जाल्यार ह्या हिशोबानूच कितें ते प्रोपोर्शनेटली डिमांड करच्या, नाल्यार बेश्टी लज काडनाका आमचे ते सवाय भितर विकतात मरे स्वताक. अशें जावपाक जायना. कितें मागतात बरें दामून मागा, कित्याक तर डिसिजन कितें येवपाचें आहा ऑलरेडी सगळ्यांक कळलेलें आहा. तेंच्यांनी हे पळय आयज 5 थंयसर पार्टी दवरला आनी तुमचें हियरींग आयज सांजचें 3 आसा आनी तेजे उपरांत होपफुली डिसिजन जातलें. सो तुमची इच्छा ना तेंचें ऑपरेशन बंद करपाक, तुमची इच्छा ना डिमॉलिशन करपाक. ऑन द कॉन्ट्ररी तुमची ऑर्डर कितें येतली ते बेस्टियनान हे पळय सोशल मिडियाचेर ऑलरेडी घातलेली आहा, तुमकां एक्सपोज केल्लेले आहा. सो आतां तुमी एक्सपोज जाल्लेलेच आहा, विकपाक तयार जाल्लेलेच आहा, ते घेता ते कितें बरो व्हडलो आंकडो घेया आनी विचार करा, इश्टानो विचार करा. देव बरें करूं.